अपना घरांतल्या अल्पवयीन भुरग्यांनी परत एक फावट धुमशाणां घालून आकांत केलो। ब्रेस्तारा सकाळीं 20 भुरग्यांनी मेळून सुदार घराची जनेलां आनी लायटीचें सामान फोडून उडयलें। भुरग्यांनी अपना घरा भायर पार्क केल्ली आदोगादाची मोटार फोडली। भुरगीं मिडिया, पुलीस आनी ज्युव्हेनायल जस्टिस बोर्डाच्या मुखेल न्यायाधीशाक मेळपाक सोदतात म्हूण अपना घराचो उपसंचालक सांगता। अपना घरांतल्या अल्पवयीन भुरग्यांनी ब्रेस्तारा सकाळीं बरीच धुमशाणां घाली। सुदार घराची जनेलां आनी सायडीक पार्क केल्ली एक मोटारय फोडली। अपना घरांतल्या भुरग्यांची धुमशाणां नवी न्हय, कांय म्हयन्या फावटी असोच प्रकार घडिल्लो। प्रुडंटान अपना घराचे उपसंचालकाक विचारले। तो म्हणटा भुरगे ज्युव्हेनायल जस्टिस बोर्डाच्या जुईजाक मेळपाक सोदतात। ते कालच्यान बोवाळ घालताले भुरगे की तांकां एका कोर्टाच्या जजाक मेळपाक जाय म्हणून पुलिशेक आमकां कंप्लेन करूंक जाय, पण कितें ते उलयनाशिल्ले। सो काल तांकां सांगलें आमी आयज जेन्ना जज येतलो तुमी मेळा म्हणून, पण आयज ते सकाळी फुडें जज येवच्या पयलीं तेंच्यांनी आयज सकाळी अंदाधुंदी करून सगळे आमचे ट्यूबलायट फिक्चर्स, लायटीचे मेन कनेक्शन बी सगळें तोडून उडयलें आनी एक नॅनो गाडी एडवोकेटाची फोडल्या म्हणटा ते। भुरग्यांनी एके आदवोगादाची मोटारूय फोडली। ती म्हणटा सरकारान कितें तरी उपाय काडपाक जाय। And I was just entering the office. That time I saw some inmates of the juveniles and some matrons were there, and they came with the iron rod and they just banged on my car without any reasons, and they were very violent also. With the iron rod they banged and my car is totally damaged from behind. Plus the stones also they put, and they put some scratches also on that. And I feel this is the negligence on the part of the authority who were on duty. They could not control these inmates, and all the boys had come out like. So the government has to do something with regard this. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस। शिवसेनेक महाराष्ट्र सरकारांत घेवपा वेल्यान बीजेपी आनी शिवसेने मदली रागार फुगाराची कोफुसांवां निमणें मिटलीं। शिवसेनेक 12 मंत्रीपदां दिवपाचें शिवसेनेन मान्य केलां। सत्तेचो फॉर्म्युला थारले उपरांत महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी शिवसेनेचो फुडारी सुभाष देसाय मिडिया कडेन उलयले। मुंबय सावन येता ते खबरे प्रमाण सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकर राज्य मंत्री म्हूण सोपूतविधीचे लिस्टांत आसा। शिवसेनेक मंत्रिमंडळांत घेवपा विशीं महाराष्ट्रात चलिल्लो गोंदळ निमणो सोंपला। शिवसेनेचे 12 मंत्री घेवपाचें थारलां। तातूंत 5 कॅबिनेट आनी 7 राज्यमंत्री आसतले। प्रिन्सिपली एकत्रितपणे म्हणजे केवळ सरकारपुरतं युती नाही, तर पुढचेही सगळ्या गोष्टी ही युतीनेच आपण करायच्या, अशा प्रकारचा एक प्रिन्सिपल निर्णय हा आम्ही घेतलेला आहे। आता जो आम्ही जे ठरवलेलं आहे त्याच्यामध्ये आमच्या मंत्रिमंडळामध्ये एकूण 12 मंत्री शिवसेनेचे असतील, ज्याच्यामध्ये 5 कॅबिनेट मंत्री आणि 7 राज्यमंत्री असतील। भाजपा आनी शिवसेनेची युती महापालिका आनी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेतूय आसतली अशें शिवसेनेचे सुनील देसायान ह्या वेळार सांगले। शिवसेना आणि भाजप यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्राला मजबूत सरकार द्यायचं ठरवलेलं आहे। शिवसेनेचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे आणि माननीय मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये चर्चा होऊन त्या चर्चेला आज हा आकार आलेला आहे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। धडे सावड्ड्या धर्मांतरावेल्यान बुधवारा सांजे वातावरण बरेंच तापलें। लोकांनी धर्मांतरीत फामिलीचेर बहिश्कार घालपाचें थारायलां। धर्मांतर चल्लो म्हूण हिंदू धर्म सुरक्षा समितीन थंय जाहीर सभा घेतली। सभेक मोठ्या संख्येन लोक आशिल्लो। सभेत दत्त समर्थ महाराजान हिंदूचें धर्मांतरण करतल्यांक चोरये धर्मप्रचार करचे परस समोरासमोर येवचे म्हूण बिलिवर्सांक आव्हान दिलें। ह्या फुडें हिंदूचें धर्मांतर खपोवन घेवचें ना म्हूण लोकांनी शिटकावणी दिली। सावड्ड्या आनी गोंयच्या बाकीच्या वाठारांनी हिंदूचे धर्मांतराचे गैरप्रकार चल्ल्यात। हिंदूच्या धर्मांतरा आड बुधवारा धड्डे सावड्डेंत दुसरी सभा जाली। हे पयलीं काकोड्या एक सभा जाल्ली। धर्मांतरण बंद करूंक हिंदू धर्म सुरक्षा समिती आनी बाकीच्यो संस्था मेळून सावड्ड्या तिस्कार तिसरी सभा घेतले। धडेच्या धर्मांतर केल्ल्या फामिलींचेर बहिष्कार घालपाचो थाराव गांवच्या लोकांनी घेतलो। आम्ही सगळे ग्रामस्थ जे आसा अशी ठराव घेतात की आम्ही त्यांची घर जे आसा आमची 10 जाणां भितर ते भायर दवरतले। जर अशी जर कृत्य जर केली जर घर आसा तर त्या घराचो मनीस जर मेले सारखे जाय तर आमची स्मशान भूमी जी आसा त्या स्मशान भूमीक आम्ही त्याका त्या ठिकाणी घेवची ना। त्यांनी जे कितें तेगेले प्रयत्न आसा त्यांनी जायते व्हरोन जायते लागचे किंवा जायते करचे। दत्तपुरी दत्त समर्थ महाराजान हिंदूचे धर्मांतरण करतल्यांक समोरासमोर येवचें म्हूण आव्हान दिलें। एक काकूट जी आसता
तो जेन्ना कंप्लेन बरयता आमचे लोक आमचे फुड्यान हाडटा कितें आमी वळखुचे म्हणून तो केन्ना येना तो घरा कडेन चोरून बसता ती चॅलेंज आमी ताका दितात तुका कापस्ता असल्यार तुजी धर्माचे जे बिलेवर्स प्रकरण आसा तुजी कापस्ता असल्यार तुवें म्हाका प्रूव करून दाखोवपाचें आपल्याक अमक्या अमक्या संस्थेंतल्यान अमक्या अमक्या इगर्जेंतल्यान अमक्या फादरा कडल्यान आपल्याक ही सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या आनी आपूण हो धर्माचो प्रचार करता पूण तुवें एक लक्षांत दवरचें पडटलें जेन्ना हिंदू समाज पळयात खंयच्याच चॅनलाचेर आमकां स्टेजीर दिसलो तेन्ना तुजो घात कसो हिंदू घेतलो हें तुका कळचें ना तुवें लक्षांत दवरचें. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेऊ एक विराम.